क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भावांनो आनी भयणींनो, सर्गींचें राज्य खंय आसा? कांय थोडे म्हणटात सर्गेचें राज ना, बेश्टें. हांगास खावचें, हांगास जेवचें, हांगास मरचें, हाच्या उपरांत दुसरें कांयच ना म्हणून थोड्यांचें चिंताप. देखून तांचें खावचें पिवचें, गम्मत मारचें. कळ्ळें न्ही? ईट ड्रिंक आनी मेक मेरी, नथींग एल्स. चार वाकां पिस्टोमॉलॉजी. चार वाकास म्हळें इंडियन फिलॉसॉफीत एक पंगड आसा, चार वाकास. तांणी तांचे चिंताप एंत सर्ग ना, एमकोण ना, कांय ना, एंत जिवेत. हांगात सगळें आसचें, हांगात खावचें, हांगात गम्मत करचें, हांगात मरचें. देखून थोड्यांनी म्हणचें आसा, खा सायबा खा, आनी इल्लें खा. परवां खावंक मेल्या उपरांत खावंक जाता, खा. पिये सायबा पिये, आनी इल्लें पिये, मेल्या उपरांत पिवंक जाता, पिये. पिवन पिवन केळंबे म्हळ्यार पोड, प्रॉब्लेम ना. मेल्या उपरांत पडोवंक जाता. चिंचें. थोड्यांचें चिंताप. थोड्यांचें चिंताप मेल्या उपरांत एक गांव आसा, मेल्या उपरांत एक सुवात आसा, मेल्या उपरांत एक जागो आसा. कळ्ळें न्ही? आनी तो कसलो गांव? कसलो गांव? हा? कसलो गांव? सर्ग. सर्ग. सर्गीचो गांव, सर्गीचो राज्य. कांय थोडे म्हणटात ना, सिमिस्त्रीत म्हजो गांव, सिमिस्त्रीत म्हजो गांव, सिमिस्त्रे भायर म्हजो गांव ना, सिमिस्त्रीत म्हूण ना. ताचे उपरांत आनी एक गांव आसा, ताका सर्गींचें राज्य म्हणटात न्ही. हे जियेतेल्या आमी ससना थंय जियेतेल्या आमी ससना जियेतेल्या खंय? खंयच्या गांवांत? हा, तुमी सदांय म्हणटात हें कंतार. कोण? कोणी मेल्यार मात म्हणचें, जीव आसतना म्हणनात. हा, जिवंताच्या गांवांत हांव सर्वेस्परा समोर समकता. जिवंताच्या गांवांत थंय ना मरण ना कांयच, सदांच जीव असो गांव, तो जिवंत असो गांव, ताका सर्गीचें राज्य म्हणटात. सर्गीचें राज्य आसा की ना? एक गर्भांत दोगां ट्विन्स भुरगीं आसलीं, एक चेडो एक चेडू, गर्भांत ट्विन्स. आनी गर्भांत आसलेल्या ट्विन्स भुरग्यांनी एक भाव आनी भयण, तांच्या मदें केदाळां चर्चे जाताले. भयण म्हणटाली भावाक, गर्भांत आसलेल्या भावाक म्हणटाली, आळे धाडटो, हो गर्भ म्हणलो संवसार 9 म्हयन्याचो तो तात्कालीक खंय. आमी 9 म्हयने मात हांगा आसचें. हाचे उपरांत आनी एक संवसार आसा खंय, तो व्हडलो संवसार. थंयसर मनीस आसात खंय, थंयसर मनजाती आसात खंय, थंयसर बसां आसात खंय, थंयसर कारां आसात खंय, विमान आसात खंय, थंयसर व्हडले व्हडले गुडे दोंगर आसात खंय, आनी थंयसर एक देव आसा खंय. आनी त्या देवाक आमी माय म्हणटा. ती आमची आवय खंय, ती आमचो मस्त मोग करता खंय. म्हणून ही भयण कोणाक म्हणटाली? भावाक म्हणटाली. खंय म्हणटाली? गर्भांत. आनी हो भाव म्हणटालो, ना भयणी बेश्टें, आनी एक संवसार ना. हो गर्भाचो संवसार अंतीम संवसार, हाचे भायर दुसरो संवसार ना. आमी हांगास जियोवचें, हांगास मरचें, आनी एक संवसारच ना अशें म्हणूंक लागलो. ना धाडटो, तशें ना, तशें ना, आनी एक संवसार आसा खंय म्हणलो भावार्थ ह्या भयणीचो. अशें उलोवन उलोवन 9 म्हयने पासार जाले. आनी एक दीस त्या दोगांकी त्या गर्भांत अंतरसो दीस आयलो. गर्भाक आदेव सुमाकसो दीस आयलो. आनी दोगांय ती गर्भांत तावन
भुंयक पडली. भुंयक पडटा आसतना तांकां सगळे नव्यांत हे दिशी येदे व्हडले व्हडले मनीस राक्षसा भशेन दिसतात. वळखीचे कोण नात, पुरा खावंक आयले बरीत हातान धरूंक येतात. तांकां पळोवन हांकां भियान काय नजो रडणे रडणे. ह्या विशाल म्हणल्या संवसारांत अनाथ कशें ती जल्मली आनी तवळ एकली आयली, वेंगोंदरी लागली. भूक लागतना पाण्याचो चिवो चिवोंक दिलो आनी तिची सळवळ जाली. तिचो मोग जालो, तिची वळख जाली, तिच्या संगात आसल्या तिच्या दादल्याची वळख जाली, तिच्या भावाची भयणीची वळख जाली. अशें त्या वळखींत कुटुंबांत वाडली. वाडत वाडत येताना बहीण परतून म्हणालें भावा लागीं, धाट्टो हो संवसार तात्कालीक काही, हाच्या उपरांत आनी एक संवसार आसा की ताका सर्गीचें राज्य म्हणटात. आनी आमी हांगा मरोंक आसा केदळ म्हूण गोत्तू ना. थोडी 25, 50, 60, 70 पावणशे वा 80 वा 90 वा 100. पूण हाच्या उपरांत आनी एक गांव आसा खंय, ताका जिवंत असो गांव म्हणटात खंय. तातूंत आमी जिवंक आसा खंय आनी थंय आमी सास्ताक जियेतले हांव खंय. आनी थंय एकलो मनीस आसा, तो वर्तो, तो देव. सर्ग संवसार असो दोनी खंय. आमकां रचलेले, आमच्या पुर्वजा अब्रामा रचलेले ताणेंत खंय. आनी हो एकलो ना गो बाय, हो संवसारत आमचो सर्ग आनी यम कोण सगळे हांगात, दुसरें कांय ना. न्ही धाट्टो तुवें घर बांदी तशेंत म्हणलें. घर बांद अशें म्हणलें, कालें करचें तें जागो ना, तुला भायर पडचें पडलें. पूण हांगा वस्तू जागो आसा, देखून आमी हांगात रावचें आनी दुसरो गांव ना म्हणालो खंय. आनी अशें वाडलीं 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 आनी ह्या संवसाराक आदेवस मागचो वेळ आयलो. आदेवस मागचो वेळ, पवित्रंबाच्या सुवातेचो वेळ. पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता डुम, देवाच्या घरा हांव येता डुम. परतून न्ही कशी जाता आमकां आयकूंक. आनी हें डुम डुम जातना आमी एक एकल्याचे दोळे पळयता, तोंड पळयता. कितली रडली आई, ती कितली रडली कितली. घरा गेल्यार मोरण कशें जालें, काय रडोंक उत्तना न्ही, गो मेलो बायल रडोंक उत्तना म्हणटा कोली आवाजत्या. आमी कोण रडल्या खंय रडोवन त्या विशयान उलोवचें. जिवंताचो गांव नांत हांगा, हांगा रडतेल्यांचो गांव मात्र. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या भाव भयणीनो पळया, आनी भयण म्हणटा जिवंतसो गांव आसा, भाव म्हणटा ना. आनी एक दीस आयलो वेळ ह्या संवसाराक आदेवस मागचो. आनी ती ह्या संवसार आदेवस मागलो आनी सर्गीच्या राजान गेली आनी ती मेळ्ळी परत तिसरो गांव. पळया, जिवंतसो गांव. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी ह्या गांवाचेर आमी बरवसो दवरून आसा. हांगासर तुमी हजारांनो आसात. ह्या गांवाचेर, ह्या जिवंताच्या गांवाचेर बरवसो दवरनातली कितली जाणां आसात सांगा पळया. कोणी ना. हर एकल्याचो बरवसो तो आमी जिवंताच्या गांवांत आसा जाय, सर्गीच्या राजांत आमी आसा जाय. हो आमचो शेवट. देखून आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आमी मिसां दिता, हांव एक पोटी सर्गीच्या राजांत पडोवन दिता बा म्हूण न्ही. आनी आमी जाणाव आमी एक दीस मरतले. हांव कोण मरना तांकां सांगा, कोणी मरना, सगळीं मरता. आमी हर एकली जाणाव हेणे जल्मतात हेणे मरतात, हेणे जल्मतात मरतात, पूण सर्गीच्या राजाक उडतात म्हणलो वरवसो आमचो. देखून ह्या सर्गीच्या राजाची सता कळीत करच्या खातीर जेजू आयलो. सुमार जाणांक समजोंक ना, तें समजोंक ना. थोड्यांनी चिंतलें मरणच अंतीम. मरण कोणें हाडलें, मरण कोणें दिल्लें, कोणें दिल्लें मरण? देवान दिल्लें गे. बरें अशें पुरा देवाच्या माथ्यार गेला. पिडाय देवान दिल्ली, मरणय देवान दिल्लें आनी घालें. बरें आसल्यार मात्र हांवें दिल्लें, बरें आसल्यार मात पुतान दिल्लें, बरें आसल्यार मात दुयेन दिल्लें, कांय वायट देवान दिल्लें. मरण देवान दिवंक ना. आदाम आनी एवेक देवान रचतना कितें म्हळें? वाडा आनी सडा संवसार बरा, मरा म्हळें, मरो ना. वाडा आनी सडा संवसार बरा. भुमी वैकुंठांत तांकां ताणें दवरलें.
भूमी वैक कूट नेंगी दौरलेंगी ना काल्याक दौरलें हनीमूनाक दौरलें कळलेंगी बरें खाया गम्मत मारा बरें करून रावा म्हणून ताणें दवरलें भुमी वैकुंठांत आनी कितें म्हळें तुमी एका रुखाचें फळ खावंक नजो ह्या रुखाचें खावयेत त्या रुखाचें खावयेत त्या रुखाचें खावयेत पूण ह्या एका रुखाचें फळ खाय नजो केल्यार तुमी कितें जातल्यात हा मोरतेल्यात तुमी मोरतेल्यात स्वस्थ सांगलां त्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी मोरतेल्यात आदावन हांव येवेन कितें केलें त्यात्तू रुखाचें फळ केलें कोणें विंचलें तें हा सैताना परतून सैतानाच्या माथ्यार घालें तो एक आसा पाप हा तूं म्हणटा कोण बेश्टे हांवें कांय करूं ना म्हज्याच माथ्यार घालतात कोणें येवेन आनी आदावन येवेन गी येवेन गेलें गी पुरा बरें हुशार आहात तुमी न्ही गे म्हणटा येवेन येवेन आमी ताणेंत गेले गे म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो पळया हांगासर देवान म्हळें त्या रुखाचें फळ खाय नजो केल्यार तुमी मरतल्या डायबेटीक आसलेल्या मनशाक धाकटेर म्हणटा गुलाब जाम खावंक नजो गुलाब जाम केल्यार तूं मरतलोय आनी हो गुलाब जाम पळयता कांयच जाल्यार कितें जायत हा असो गुलाब जाम पार्सेल कर ना पेटेन दवर डुम करून धाडटीत होय की न्ही लिवार गेल्ल्या मनशाक सोरो पियेन वचो म्हणा धाकटेरान बाटली पळयतना हाचे हात पाय पुरा काम सुरू जातात खोले कुंभारटे म्हणना गडा 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 घामता तो बाटली पळयले व्हडलें काम बाटली पिवंक दिल्लें व्हडलें काम पुरा रावली ते इंत कळलें गे धाकटेरे म्हणा तूं पियेशी जाल्यार पाडच्या वांसा नाय मागिरी हो गुटू गुटू करचें सोडिना उरताय हा तुज्या मुखार मरण आनी जिवीत दवरलां तूं खंयचें जाय तें वीस मरण आनी जिवीत आशिर्वाद आनी शिराप तुज्या मुखार आसा खंयचें जाय तें वीस आनी कितें दिसलें हा आदावन आनी येवेन कितें इंतलें मरण पळया मरण दोगांनी इंतलें पूण कोणा मुखांत रायलें तें हा कोणा मुखांत सैताना मुखांत सैतान कसो आयलो सर्पाच्या रुपार आयलो कोणा लागीं आयलो ये अब्बा बरें म्हणटात व्हडले येवे लागीं आयलो कशें आयलो येवे लागीं कित्याक आयलो येवे लागीं आदाव लागीं कित्याक वचोंक ना आदाव लागीं गेल्लो जाल्यार बडगो कोणा मांड्याक घालतो सर्पाच्या कळ्ळें देखून तो आदाव लागीं वचना तितली बॅटरी ना ताका फास्ट आयलो आतां आदाव धरल्यार जायना कोणा धरीचें येवेक धरीचें येवेक धरल्यार जालें म्हणून येवे लागीं आयलो बरें करून पॉलिशली हाय येवे हाय कशी आई बरी आं सोबी दिसताय थँक्यू सोबी दिसताय थँक्यू केस बरे आहात व्हेरी गूड थँक्यू सगळें बरें आहा व्हेरी गूड ह्या रुखाचें फळ केलें वय केलें कशें आहा बरें आहा त्या रुखाचें फळ केलें वय कशें आहा बरें आहा त्या रुखाचें केलें वय कशें आहा बरें आहा ह्या रुखाचें ना खावं ना कित्याक खावं नाय कित्याक खावं नाय हें फळ खाय नजो म्हळां कोणें खाय नजो म्हळां देवान खाय नजो म्हळां कित्याक खाय नजो म्हळां केल्यार तुमी मरतात के बेश्टे मरनात देव फडकिरो देव मसरी हें फळ केल्यार तुमी कोणा बरी जातात देवा बरी जाता देखून देव मसरी वय गी गुतूच नातलें हें फळ केल्यार तुमी जाणवयान भरतात वय गी गुतूच नातलें पळय कशें 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 मगोड करता पळया कोण हा कोणाक हा हा स्त्रियांक इल्लें माकोड करूंक बार इजी की म्हणटा थोडे देखून हो एक फुटें शेंगडलें की एकलो सेल्समॅन आयलो सेल्समॅन कोत्ता न्ही तुमकां ते दाळ पुरा पयलें पुरा सेल्समॅन उस्तूर हाडून कापडां आनी पॅन्ट पीस शर्ट पीस सडावत कापडां चुडीदाराचे पीस आनी पुरा हाडून येताले घरान माथ्यार ओवन न्ही गे आनी हप्त्याक हप्त्याक इल्ले पयशे दिवंक आसले वय गी कोता गी हांगा हांव अमेरिकांत आसूं थंय येताले हांगा येतात गोतू ना हां वय गी
ಇಂಡಿಯನ್ ದೇಸಾಗಿ ಅಸಾದ್ಗೆ ಹಾಂ ತೆಂಗಿ ಆಸಲ್ಲೆ ಅವ ಆಸ್ತಾನ ತೆಂಗಿ ಆಲ್ಲೆ ಆತ ಹಂಗ ಗೊತ್ತು ನಮಗ आणि ये घरान घरान आयिल्ले वेळार बरी बरी कापडां हाडून येताले आनी तांकां म्हयन्याक एक पटी हप्त्याक एक पटी मदीं इल्ले पयशे उरोवन दिताले. एका घरा सेल्समॅन आयलो घरा आनी बायल जाणनासली गो भितर खंय आसलो आनी तो येता आसतना एका बारीक खुशी जाली आनी तो म्हणालो अम्मा अम्मा कापडां जाय गी म्हणालो. ती म्हणाली ना ना पयशे नात आतां नाका म्हणून. ती म्हणाली काणेजे म्हण ना पळय पळोवंक पयशे नात पळय 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 म्हणून. आनी पोटली देंवयली इनेंत देंवयली पोटली कापडांची उक्ते गेली पळयतना सुबी सुबीत कापडां आनी कापडां पळोवन हिच्या तोंडांतल्यान उदक देंवलें. कितली खुशी जाली म्हण ना. आनी म्हणाली भितर आसलेडे अळेने अळेने कापडां स्वायलाय 2 कापडां काणगे ते तुका कितलीं कापडां 100 कापडां काडून भितर दवरल्या एक्की नेसा नाय कापडां नाका ही बरी नात कापडां परवा कोडयेळ गेले राडया म्हणालो. आनी ती म्हणाली रागान तूं भारी कापडां हाडटाय भारी हाडटाय. तांचे सेल्समॅना मुखारांचे झगडे आनी सेल्स म्हणटा बुडोवची करले करले ह्यान उरले फोडोवची म्हूण सोडनाका झगड. आनी हांचें झगडें जालें आनी वयलो वारें घालता आनी ती फुगता आनी येडटा आनी ताका न्हवऱ्याक बेजार जालें आनी म्हणालो जायत भयणी जायत बाय जायत तुका खुशी आहले बरी कर कितलीं कापडां जाय तितलीं काणगे नो प्रॉब्लेम. हिका परमिशन मेळ्ळें न्ही डायरेक्टली नातलें इनडायरेक्टली परमिशन मेळ्ळें बारी खुशी जाली आनी कापडां काण गेलें. एक पिंक एक येल्लो मागीर रेड मागीर ब्लू गे ब्लू काण गेले आनी रप्पा काण गेले ताका इल्ले पयशे दिले आनी ही रप्पा मिसाक बाई सरली. कळ्ळें की निमाणो शुक्रार त्या दीस निमाणो शुक्रार न्ही निमाणो शुक्रार असो आदलो शुक्रार. ताजे उपरांत दुसरो हप्त्यान बगेवन हप्तो देखून 3 हप्त्या 3 नमुन्याची कलराची कापडां काडलीं. कळ्ळें की 4 निमाणो ब्रेस्तारा शुक्रार आयतारा फेस्ताच्या बरबेक बरीं कापडां जालीं. आनी तिणें कितें केलें आतां येवच्या हप्त्यान फुरसत ना देखून एक पटी उदकांत काडया कापडां म्हणून एका बालदेंत घाली आनी मिसा गेली. फाटी येवन पळयता खालें 4 कापडांचो कलर एकच जाला. अय्यो देवा म्हणाली आनी घोवा लागीं आयली आनी तो घोव म्हणालो तुका सांगलें न्ही नाका तीं कापडां नाका समजलें तूं केट्टा मेले बुद्धी. अशें जालें हांगासर पळया येवेक तशेंच नाडलें कोणें सैतानान आनी हिणें फोळ केलें सरपान काडिलें सरपान काण दिवं ना कोणें काडलें येवेनंत काडलें तिणें केलें आनी खावन जाल्या उपरांत मेली तूं नामू कोणाक व्हरून दी तुज्या घोवाक व्हरून दी बसला पळय ती फातरार रक्सा बरी ताका व्हरून दी. ही गेली काण घेवन आदांव फोळ कथा फोळू कथा खंयचें यारू कच यब्बा नाका बा तें कांय ना तें केल्यार मरतात आपूण नाका हांवें केलें हांव मरो ना. कितें तुवें केलें वय हांवें केलें हांव मरो ना तूं मरो नाय जायत बा तूं मरो नातलें व्हड न्ही हांव कांय ना म्हणालो. ही म्हणाली कांयचेत कांय ना जाल्यार हांव उलयना कोप. आतां हो एक सुरू आसा म्हणून देवान ताका तिका रचलें न्ही आनी कोपाक बसत जाल्यार आनी कोणा कडेन उलोवचें हाका ऑप्शन ना पाप. तसले जायते दादले आसात बैलें सांगलें बरें आयकतात आयकनातल्यार एक मुठ सिती मेळना कालें करचें. येता जाल्यार ये म्हणटात घोवाक येतात फाटल्यान मार्केटीक काल्यांक उडोवंक बॅग काडून घेवंक मात पयशे दिवंक कोण बायल मनीस आनी काण गेल्ले मासली व्होवन दोनूय बॅगांनी फाटल्यान दवरतात. कोणी म्हणी उलोवन रावले ये या बस न्ही तुका कितले उलोवन रावताय परतूंटाय. कळ्ळें गे आपूण बरें कर सुबीत कंडाई पुरा घालून पुरा लिपस्टीक घालून येतात ताणें इल्लेशें वचून काळें गेल्या तुका घाल्या काळे म्हाताऱ्याक तूं मरो तेंगलाय माता तुका घाल्या काळे हांवें घाली येत उगोत रावतात ते. मागीर कावन्सिलिंगाक आयले फादर म्हणजे बायले गेले सांगा कंडड जोर करता फादर
तुवें जोर केल्यार मारल्यार फादर मागीर कांय वाडनातल्यार कालें करचें घर सोडून भायर घर सोडून गेल्यार एकल्यान तुका मरचें फादर देखून वोसो कुरीस वोसो म्हणटात थोडे तशेंच आदामाची गत जाली पाप कांय ना म्हळ्यार हिणें जबरदस्ती दिलें दिना जाल्यार ही सोडना जाल्यार ही उलयना न्ही मागीर केलें पळया फोन काण गेले केल्ले कुडले पळया देव ते दळमसो न्हिदोन आसलो गी म्हूण हे सगळें फोळ गिळटा म्हणसर कांय ना आदावन साबण गिळूं सुरू केला आदा केलें आतां ही फळ आसा गी पळय थोड्यांच्या न्ही तुजें व्हडलें दिसता या तुजें फुल्लू हाचें व्हडलें म्हजें फुल्लू भितर गेलां म्हजें भितर गेलां मांस भरलां गी म्हूण तो सुकोवन गेला तशें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया थंयसर पळया सर्गीचें राज उगडून घेतलें दोगांनी उगडून घेतलें जिवीत सोडलें मरण विसलें आनी देखून ह्या मरणाच्या पासान जियेतेल्या लोकांक देवान तिरस्कार करूंक ना तुम्ही संवसारांत कुडींत मरण विंतल्यान जाल्यार ससनाक तुम्ही मुजे सांगाता जियेतेल्यात ससना तुम्ही मुजे सांगाता आसतेल्यात म्हणून देवान तांकां सर्गीचें राज बसयलें सर्गीचें राज आनी ह्या सर्गीच्या राजाची बरी खबर ताणें तवळ दिली कोणा मुखांतर दिली अब्राम मुखांतर दिली मोइजे मुखांतर दिली सिनाई पर्वतार उपादेश दिवन दिली प्रवाद्या मुखांतर दिली नितीकर्ता मुखांतर दिली पूण ह्या लोकांन ह्या प्रवाद्यांचें नितीकर्ताचें उतर आयकोंक नात थोड्यांक फातरायलें थोड्यांक कुर्सायलें थोड्यांची केळकुळां केली थोड्यांक धांवडयलें सर्गीच्या राजाची खबर आमकां नाका संवसारी राजाची खबर उलय संवसारी राजाची खबर उलय म्हणाले आनी सर्गीच्या देवदूतांक सर्गीच्या सर्व प्रवाद्यांक तांणी धांवडयलें देखून जेजू म्हणटा तुमी प्रवाद्यांच्या रक्ताक साक्षी प्रवाद्यांच्या माटतीडपणाच्या रक्ताक तुमी साक्ष तुमचे पुर्वज तांचे रगत देवा मुखार बोंबरता सर्गीच्या राजा खातीर तांणी तांचो जीव वरयलो तुमी तांचे गेण्णे करूंक ना देखून हांव आयलां देखून तो पळय स्नानीक जो लागचे स्नान घेवन जेजू वयर येताना कितें म्हणटा तुमची पातकी जी निसांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां सर्गीचें राज्य लागीं पावलां सर्गीचें राज्य आनी ह्या सर्गीच्या राज्याची बरी खबर परगर करच्याक हांव आयलां म्हणटा तो हांव आयलां देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून सर्गीच्या राजाची बरी खबर जायत्यांक परगट केली आनी कशें जाळाची ओपार नेराची ओपार वंप्यांची ओपार पळया पुगनाथ ते पुगीच्या ओपारेंत तशेंच सासवाच्या कणाच्या ओपारेंत आज पळया सासवाचें कण जेजू दोन पटी उल्लेख करता सासवाचो कण सासव पळयला न्ही आमी एक पटी आमी निस्त्याक वापरता पोंड दिवन वापरता न्ही एक सासव सकयल पडल्यार आमकां दिसता पूण तें एका मातयेन पडलें जाल्यार रापाक किरला तर केदें व्हडलें जड जाता पळया सासवाचें जड न्ही गे तेन्ना सासवाचें सासव पळया केदें लांबतें तें जर भुमीत पडलें वयर जड जालें आनी त्या जडाचेर सुकणीं बसतात पिसोळीं बसतात पळया कितल्या जाणां आसरो दिता आमच्या दोळ्यांक दिसना तें एक सासव पृथ्वेच्या सुकण्यांक जर तर आसरो दिता पृथ्वेच्या सुकण्यांक तर कांय तर बिडार दिता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितली वर्ती सकत त्या सासवाक पळया आनी ते सासव बरें तेलांत बरें तेल उरून जाल्या उपरांत तुमी फोण घालतात न्ही बरें तेल उरून जाल्या उपरांत सासव घालतात की ना हां सासव घाला आनी आतां शेजारा आज वसा बरें सासव उन करा तेल उन करा सासव घाला आतां शेजारा तुमच्या आतांची एलर्जी पुराव येता पळया सासवाची सकत कितली पळया यम्माई म्हणून घात फटाकी फुटले बरी आनी जेजू म्हणटा दोन पटी हे सासवाची खणात तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार सासवाच्या खणात तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखार तुका सुमटून काण दर्यांत उबो जा भावार्थान सर्गीच्या राजाची बरी खबर वळखून घे भावार्थान ल्हान संगतींनी सर्गीचे राज तुवें आपणायत जेजूचे ल्हान फुलसां तेरेज ल्हान प्रायार्थ ती देवादीन जाली ल्हान संगतींनी
ल्हान संगतीनी ल्हान कामां करणं जेजूच्या मोगाच्या ल्हान फुलती जाली. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज जेजू म्हणटा सर्गीचे राज्य पिठान बसिल्ल्या कमिरे बरी न्ही गे. पीठ तुमी तांदूळ वाडटात की ना, काल्याक पळे करूंक, इडल्यो करूंक आनी काल्याक आपां करूंक वाडटात न्ही. ताका कितें घालतात? कमीर घालतात, कांय थोडे सूर घालतात न्ही गे. बरें कळशितात आनी दवरतात न्ही गे, आनी न्हिदतात. मागीर मोदें 4 पटी उठोवन पळयतात, पुगलांगी ना पुगलांगी ना पुगलांगी ना. आनी सकाळीं म्हणटा न्हिदोवन गोरेशात जाल्यार मडके वयतलें पीठ पुरा देंवन न्ही रांदच्या कुडांतल्यान येवन मदल्या कुडाक येवन मेन डोरांतल्यान भायर येता सीदा रस्त्याक. कळ्ळें? पळय बाजूंक मार्गार वय की न्ही. तुमी चिंतूंक बरो ओ खंय पळय बत्ता बाय नांव मनेर पळय बाजल्यात, पळय खावंकी केल्यात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया इतलीशी ल्हान खमीर पळया पीठ फुगोशें करता. आमचो भावार्थ आमकां सर्गीच्या राजा पावोवंक जाय. तसलो भावार्थ खमीर, तसलो भावार्थ सासवाच्या कणातीतलो भावार्थ आमकां सर्गीच्या राजा कुशीन व्हरून पावयता. तसलो भावार्थ आमचे ते आसूंक जाय. सासवाच्या कणातीतलो भावार्थ जर तुजे थंय आसा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमचे थंय नवा लंगडटली, पिडा शिडा गुण जातली, अजापां जातली आनी तुमचे ती आसली सगळी खोटी सकत पयस धांवतली. आनी असलो भावार्थ तुमचे ते आसूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून एकडी बट दोळे धांपया सोम्या ओ भावार्थ म्हजे थंय रुता कर. सोम्या ह्या भावार्थान जिव म्हाका आदार दी. मेल्या उपरांत सर्गीचें राज आसा. संवसारांतल्या 90 आनी 9% लोकांचो भावार्थ हो सर्व जाती गातीच्या धर्माच्या सर लोकां थंय सर्गीचा राज आसा म्हणलो भावार्थ. ह्या संवसारांत आज हांव आसा, म्हज्या कुटुंबाची थोडी नांत, म्हजो पती ना, म्हजे पती ना देवादीन जाल्यार सर्गीच्या राजांत आसा, थंय हांव येतली म्हणल्या भावार्थान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सम्याक आमचे जिवीत समर्पया. 4 दिसांचे संवसार, ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत भावार्थान जियेवया, देवाची कृपा जोडया. विलपे पद म्हणटा 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता, मन करून त्या रसनारान फुंकल्यार पडता, हंकारान आनी गर्वान हांगा कितें घडता, देखतलो रसनार आसा वयर दोरी लांब सोडटा ना. आमी पयस जावन वचो लागीं येजय. आमच्या भावार्थान आमची जिणी बदलीत करी जाय. सर्गीच्या राजाच्या विश्वासान आमची मेटां काडलीं जाल्यार आमी भलायकी जोडून पावतले. आमचें जिवीत सार्थक जातलें. असले चिंतपान आमचें जिवीत रुता करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण मागया. आमेन.